20/10/2025 तारखेर श्री रुपेश पोके रावपी पोस्टवाडा होंडा 70 याने कंप्लेन फायल केल्ली की 20/10/2025 एट अराउंड 12:15 आज एट द प्रिमायसीस ऑफ पुलीस आउटपोस्ट होंडा, म्हणजे पुलीस आउटपोस्ट आसा होंडा पळय थंय कृष्णा गांवकार, शिवदास मडकर, गौतम पार्शेकर, गिरीश पार्शेकर, गौरीश पार्शेकर, निलेश पलप, विशाल नायक, सूरज बाबाजी देसाय, व्यंकटेश च्यारी हे होंडा 70 रावपी आनी थोड्या मनशांनी मेळून अनलॉफुल असेंब्ली फॉर्म केली आनी क्रिमिनली ट्रेसमास केले पुलीस आउटपोस्टार आनी ताका मारलो, थोडी इंजरी जाली आनी तेजी गाडी डॅमेज केली अशी तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेन फायल केली. कळ्ळें. इन पर्सुअन्स ऑफ दीस कंप्लेन देर वॉज एन FIR registered by the Wadpoi police. Wadpoi police initially registered an FIR under section 189(2), 191(2), 1152, 324(4), 329, 352, 351 read with 190 of BNS, म्हणजे मिसशीफ बाय कॉजिंग फायर बी म्हणून ती सेक्शनां लावन एसॉल्ट आनी ती सेक्शनां लायल्ली. इन द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन मागीर तांच्यांनी सेक्शन 3 ऑफ प्रिव्हेन्शन ऑफ पब्लीक प्रॉपर्टी एक्ट PDP एक्ट आसा पळय तें लायलें, म्हणजे कितें तरी गव्हर्मेंटाचें डॅमेज जाला म्हणून तें लायलें आनी मागीर 132 सेक्शन आनी 326F लायलें वीच इज कॉजिंग मिसशीफ ऑफ वर्थ मोर दॅन 2 lakhs रुपीज पळय कितें आहा पळय तें. आनी इन्व्हेस्टिगेशनान तेंच्यांनी मागीर पुलिसांनी 109 लायलें वीच इज अटेम्प्ट टू मर्डर केस वीच इज सेशन्स ट्रायबल ऑफेन्स. त्या खातीर तें ज्युरिडिक्शन आतां सेशन ट्रायबल ऑफेन्साचें जालें, ऑनरेबल सेशन्स कोर्टाक येता तें ज्युरिडिक्शन. FIR केल्या उपरांत भितरले थोडे अरेस्ट जाल्ल्यात तांकां 8 काय 7 कितें एक्यूज अरेस्ट जाल्या. भितरले 7 जाणांची जेसी मागली पुलिसांनी आनी एक संजू चव्हाण म्हणून एक एक्यूजाक अरेस्ट केला पळय तेजी PC मागताले. सो रिमांड हांवें ऑब्जेक्ट केलो, पुलिसीन PC कस्टडी मागतालो तो रिमांड ऑब्जेक्ट केलो, आर्ग्यू केलें रिमांड आनी ऑनरेबल JMFC वॉज प्लीज टू ग्रांट JC. सो PC मागलेले आसतना ताका आर्ग्युमेंट्साचेर हांवें सॅटिस्फाय केलें JMFC की तेजी PCची गरज ना म्हणून आनी ऑनरेबल JMFCन JC दिली. सेकंडली भितर 2 जाण पंच मेंबर, एक पंच आसा कृष्णा गांवकार म्हणून आनी दुसरो सरपंच शिवदास मडकर, हेंचे दोगांची हांवें एंटिसिपेटरी बेल घातली. आयज ऑनरेबल PDJ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जजाच्या घरा कडेन रेजिडन्सार वचून एंटिसिपेटरी बेल घातली आनी हांवें इंटरीम रिलीफ मागली तांकां अरेस्ट करूं नाका म्हणून आनी द ऑनरेबल PDJ वॉज प्लीज टू ग्रांट इंटरीम रिलीफ आनी ऑनरेबल PDJन इंटरीम रिलीफ दिल्या की तांकां जर अरेस्ट करीत इन बिटवीन एंटिसिपेटरी बेल डिसायड जायसर जाल्यार 20,000ची शुअर्टी घेवन तांकां रिलीज करचें. सो एज ऑफ नाव इंटरीम रिलीफ दिल्या शिवदास माडकर सरपंचाक आनी पंच मेंबर. टिल डेट कितले म्हणले तुमी? 27. नेक्स्ट डेट 27 तारखेर सकाळी दिल्या. ओके, 27 ऑक्टोबर 11 नेक्स्ट डेट दवरले से ऑफ IO. मागीर ते फुडले जातले आर्ग्युमेंट्स आनी से पळयतलो आर्ग्युमेंट्स PPचे म्हाजे आर्ग्युमेंट्स जावन मागीर कितें तें फायनल डिसिजन जातलें. आतां टोटल 8 जाणांक अरेस्ट केला भितरले 5 जाणांक आतां JC आयज दिला. ना 8 काय 7 ते एक्झॅक्ट नंबर म्हाका उगडास येना, पण भितरलो बाकी सगळ्यांक JC मारल्या. पण 3 जाणांक आयज JC ऑलरेडी काल ती कस्टडी दिल्ली न्ही तेंकां तिगांक. पयली 3 जाणांक ते काल प्रोड्यूस केल्ले, हांव आयज केले तांकां. ओके, आयज 5 जाणांक JC दिला म्हणटा. भितरले एकल्याची PC मागलेली तांच्यांनी संजू, बाकीच्या सगळ्यांची JC पुलिसांनीच मागलेली. सो तेका हांवें आर्ग्यू करून JC केले आनी आतां आयज जितके जाणांक प्रोड्यूस केल्ले पळय तांकां सगळ्यांक JC दिल्या, पण काल 3 जाणांक कोणाक प्रोड्यूस केल्ले पळय तांकां PC मारली. तांची फाल्यां PC सोंपता. ओके, तुमी एडवोकेट तांचे? आय एम एडवोकेट विनायक प्रभ, अपियरिंग फॉर ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ. ओके, ओके, थँक्यू.